येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. पेडण्यां चांदेलचो सांकव येरादारी करप्यांक थारला धोक्याचो. पीडब्ल्यूडीन सांकवाचे हातात घेतलेले काम सोडला अर्दकुटे. काँग्रेसीन पेडणेच्या आमदाराची आनी पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांची केली धुलाय. मेर्शे वाडी शेतात एक सिवरेजीचो टँकर खाली करताना थळावो सरपंच आनी पंच वांगड्यान धाड घालून धरले रंगे हात. हे घडणुकेची कागाळ केला नोंद, सांगले एसपी नितीन वालसनान. गोयचे फामाद नावेली वाठारांतले रुजाय सायबिणीचे फेस्त जाले लोकांच्या उपस्थितीत व्हडा उमेदीन. भक्तांनी घेतले सायबिणीचे बेसांव. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पेडण्यां पत्रादेवीच्या रस्त्याची जाल्ली अवतिकाय ही नवी गजाल उरली ना. ह्या रस्त्या कुशीक आतां हिरवे पड्डे लायल्यात. परक्याचे दूख शीतळ दिसता पूण स्वताक दुखता तेन्ना भयानक आसता अशें सुभाषीत आसा. पेडणे महामार्गावयल्यान प्रवास करपी दर एकलो हे सुभाषीत उलोवन दाखयता. थळाव्या आमदाराक गोंय सरकाराक दर एकलो गाराणें घालता. पेडण्या प्रवासांतल्यान वाचयात रे पाप्यांनो. पळयात संदीप कामोलकराचो हो खासा रिपोर्ट. हायवेच्या कामांनी राज्य सरकाराक कसलीच किंमत ना हे परत एकदा सिद्ध जाला. खास करून धारगळ पेडणे हायवे मजगतीचो जोड सर्व्हिस रोडाचो जो गोंधळ चल्ला तो कितलीशीच आंदोलनां केली तरीय जाग्यार पडना. NH66 केलो म्हण गोंय सरकारान फाट थोपटून वडवीक गायली. पूण जेन्ना प्रवासीच मागतात उपकार करात आनी आमकां वाचयात तेन्ना सरकारची बेजबाबदारपणाच उक्ताडार येतात. बरे रस्ते हे लोकांचेर राजकारण्यांनी केल्ले उपकार न्हू तो दरेका प्रवाशाचो अधिकार हे राजकारणी केन्ना मानून घेतले काय? थळावे कागाळी करून फुर्योज जाल्यात. नवे नवे आडमेळी ह्या पत्रादेवी ते म्हापसा मजगतीच्या रस्त्यार दिसून येतात. पळयात पुराय बातमी. आमच्या गोयच्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक विचारूंक सोदता, आतां हे बेलेगेट तुमी घातल्यात, हे कितें हांगा नाटकाचे पड्डे लायल्यात तुमी? अरे हे लायकीचे तुमचे. आयज तुमी हायवे नॅशनल रोड तुमी जो करतात ताका असले बेलेगेट ही कितें फकाणां जाल्यार आमची गोंयची जनतेची गोंयची कोणाची फकाणां करता? आतां एक 15 मिटर डीप खोल आसा, हेतून जर एक सादो मोटरसायकल जावं एक 4 व्हिलर जर गाडी पडली तर तो मनीस गावतलो, ती गाडी गावतली रे. पेडण्यान ही परिस्थिती आहा ती पयल्या त्या हेतून पयले आतां खड्डे पळय हे व्हाळयो पडल्या, हेजे व्हडले व्हाळयो, हेतून स्टेरिंगाचेर ताबो उरना. ताबो उरल्या ना कारणान केन्ना तो काल केन्ना तर एक्सिडंट जाला आनी तेचे सगळे टायर बियर फाटी उरून सामको गेलो. तसले हेतून व्हडल्या खड्ड्यांनी व्हडल्या व्हडल्या गाडयेचो टायर पडल्या उपरांत स्टेरिंग हातीन उरना. ते वाटेंतले त्या वाटेन गोंय सरकाराक आमच्या सरकारान हें हाडलेलें आहा पळय, मशिनरी हाडलेली आहा. ते बेगीन फास्ट हें मारपाचें, पॅच मारपाचें, ते मारून घेवचें, रस्ते सारके करचे न्हू. पब्लीक वतात ते गाडयेकाराचो जीव धोक्यान आहा सद्या. पयल्या परिस्थिती सबंद आख्खो रस्तो देंवन ती सगळी पिड्यार जाल्ली. काल येदो व्हडलो सिमेंट कॉन्क्रीट आसलेलो हे ट्रकान उडोवन गेलो. हे बॅरिकेड्स घातलेले आहा ते बडयांचे आहा, कुट्यांचे आहा. हे रावतले वयल्यान जर कोणें पडत जाल्यार हे बॅरिकेड घातल्या पळय कॉन्क्रीट भर करून ताका सायडीन पत्रे बित्रे मारून ताका मनशांक सेफ म्हणून कितें तरी करूंक घातलें. पूण हे पयल्या हे पड्डे लायले बेश्टे ते सारके बरी हे स्ट्रॉंग करची अशी मागता हांव सरकाराक. जर अफाट पयसो आयज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार म्हणटा आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर बरे रोड दिल्या जर म्हणटा तर तेंचें नियंत्रणूच ना. फक्त सिमेंट कशें खपपाचें, स्टील रॉड कशें खपपाचें आनी मशिनरी कशी खपपाची हे सरकाराची परिस्थिती. लोकांक सांगतात कितें ते आमी बरे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर दिला म्हणून. इन्फ्रास्ट्रक्चर जर बरें जर दिला आयज सरकारान तर आमी पळयता PWDचो इंजिनियर हांगा जे डिपार्टमेंटाचे अंडर जे रस्त्याचे येतात PWD नॅशनल हायवे 66 एकटो इंजिनियर तेंचो रस्त्या सायडीक केन्ना दिसना, एकटो सुपरवायझर दिसना, एकटो ज्युनियर इंजिनियर दिसना, एक्झिक्युटीव इंजिनियर कोणूच तेंचे दिसना. आनी हांगा पेडणेचो आमदार हे मतदारसंघान जो येता केन्नाच आमकां रस्त्यार दिसूंक ना. PWD मिनिस्टराक न्हू तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की तूं मरे यो आमकां फोन कर. तूं आमकां प्रत्येक फावटी जनता दरबारान सांगलेलें आपूण रस्त्याची काळजी घेता म्हणून. तुका हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड हो 365च्या माध्यमांतसून एक रिक्वेस्ट करून सांगता, तूं यो नाल्यार तुका गाडी आमी हाडटा. तुका कसली गाडी बरी हायफाय गाडी न्ही, आमी सादी मिडल क्लासचे लोक गाडी चलयतात ती सादी गाडी आमचे गाडयेन बस. तुका हांव मरे फाटल्या सिटार बसयता पळय. हांव मुद्दम सांगता तूं गाडयेन बस आनी तुका रस्त्याचें पोजिशन करलें. तूं खरोच जर गोंयचो मिनिस्टर आनी गोंयचो गोंयकार जर आहा न्हू तूं आमचे गाडयेन बसतलो आनी आमच्या वांगडा येतलो तेन्ना मागीर तुजे इंजिनियर बी PWDचे तांकां बरें हायफाय गाडी दी. तूं
तूं आमचे गाडयेन बस, सादी 800 गाडयेन तुका आमी बसयता. ते गाडयेन बसल्या उपरांत तुका आमी म्हापशेच्यान सारको म्हणजे पत्रा दिवी 80 ते 70 ते 80 स्पिडीन व्हरून बसयता. तेन्ना तूं आमकां तुका कितें बॉडीक कितले त्रास जातले, तुज्या बॅक बोनाक कितले त्रास जातले, तुका स्पॉन्डिलिसीस नेकाक कितले प्रॉब्लेम जातले हे तुका कळटले. आनी तुका बॉडीक त्रास जायना फुडें तुका कळटले. तेन्ना तूं इंस्ट्रक्शन बरोवन घे, डायरी बरोवन घे, नाजाल्यार सायडीक गाडीक पळोवन तरी बसय. हे रस्त्याचे ह्या पॉयंटाचेर पावना म्हणजे इतले प्रॉब्लेम जाला, हे बरोवन घ्या. तुका जर खरोखरच गोंयचो PWD मिनिस्टर म्हणून तूं स्वताहून समजता आनी जनता दरबार तूं घेतलेले म्हणजे तुका येवचेच पडटले हें त्रिशोशे मानवान मागता. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. पेडण्या चांदेलचो सांकव येरादारी करप्यांक सामको धोक्याचो जाला. PWDन सांकवाचे एक अर्दाचे काम चालू केला जाल्यार दुसरे वाटेन तेच काम अर्दकुटे सोडला, जाका लागून येरादारी करप्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. PWDचे अधिकारी आणि इंजिनियर आपल्यो जबाबदारी विसरल्यात वय काँग्रेसीन प्रश्न विचारला. पेडण्या म्हालातले रस्ते आपल्या गुणांक लागून बरेच फामाद जाल्यात. या नियोजन शून्य रस्त्यांनी कितल्याशाच लोकांचो जीव घेतला. चांदेलच्या सांकवा वयले वॉल्त येरादारी करप्यांक सामके धोक्याचे जावन रावला. दिका दाखोवपी तकटे लेगीत नाशिल्ल्यान लोक फुरियोज जाल्यात. जाता तितले बेगीन हो रस्तो जाग्यार घालात, नाजाल्यार रास्ता रोको आंदोलन करतले. काँग्रेसीन सरकाराक शिटकावणी दिल्या. बैलपारार येयलो फुडें पक्ष जाल्यार बैलपार आसा ज्या जाग्याचेर पंप हाऊस बसयला आनी तेजे मातसो जर एक 100 मिटर जर फुडें येयले जाल्यार हो एक सांको आसा, म्हणजे कान म्हणून येता तेका. हयसर वर्सात न्ही उमाळो येतलो, उदक येतलें आनी हुंडचे पडटले. सो स्थानीक लोकांची मागणी आसली काय थंयसर एक कान घालचो, एक वॉटर पॅसेज जावं वचचे खातीर एक पॅसेज करची कॉन्क्रीटची. मान्य केली सरकारान, PWDन कामय सुरू केले, पूण तुमी फाटल्यान जर पळयशात जाल्यार अर्दवट काम आसा. आतां हेका जवळ जवळ 2-3 म्हयने जाले आसतले. ही बॅरेलां हयसर लायलेली आसात. बॅरेलां कित्या खातीर लायल्या तशें कांय ना. जो बोर्ड आसा तो सकयल पडला. सायन बोर्ड हयसर रातची कांय ना. जर रातचो कोणें वाहन घेवन येतलो जाल्यार ताका कळचें सुद्दां ना की हयसर कितें चल्लां काय म्हणून. तो सायन बोर्ड ना. हो अर्दवट काम करून तशें सांडून गेल्लेले आसात आनी हो सगळ्या लोकां खातीर धोकादायक आसा. ह्या वाटेन सगळी इस्कॉलाची भुरग्यांची गाडयो पास जातात. ह्या वाटेन सगळी महिला भगिनी जी आसात ती पास जातात. वयस्कर लोक आसात ते हयच्यान वयतात. सो असो इनकन्विनियन्स करून दवरला हो रस्तो. हेच्या खातीर पूर्ण जबाबदार पेडण्याचो असिस्टंट इंजिनियर PWD, कारण हेच्या देखरेखी खातीर हो चला आसलो. हेणे जातीन लक्ष घालूंक ना हेणे. हेच्या खातीर हे काम रखडून पडला. म्हाका याद जाता की जो विशय आमी घेतलेलो त्या वेळाचेर आमी तेच्या कडेन गेल्लेले आनी ताका सांगलेले की बाबा ते काम केन्ना करता, हुणके पडले ते आमी बेगिना करून दिता म्हटले. ते काम तेणे फक्त सोलिंग करून दिले. त्या रस्त्याचो तुम्ही परिस्थिती पळयल्यार दुर्दशा जाल्लेली आसा. हे सगळे अशें करून दवरून लोकांक फक्त गैरसोय करता. आतां हेतून MLA कसो येता, कारण ताका लोकांनी निवडून दिला. ह्यो गजाली ज्यो आसात ह्यो गजाली सोयस्कर जावच्या खातीर म्हाका दिसना तो नाच दिसता हेतून दिसता. कारण अशें जर आसलेलो मतदारसंघात जाल्यार हे गजाली बेगिनात बेगीन कंप्लीट जावन लोकांक रस्तो खुलो जातलो आसलो. सो हेज्या खातीर पेडण्याचो आमदार प्रवीण आडलेकर हो सबशेल निष्क्रिय जाल्लेलो आसा, बेजबाबदार आसा आनी आपणा जबाबदारी पासून पळटा. सो हेज्या खातीर तेणें सरळ राजिनामो दिवचो आनी आपणाचो आमदार म्हणून तेणें घरा वयचो. प्रत्येकान जर आपली जबाबदारी व्यवस्थितरित्या जर पार पाडली जाल्यार ही अशी कामां खोळंबून उरची ना. मे बी खंय तरी आमचे ते पेडण्याचे सार्वजनीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी आहा, इंजिनियर आहा, ते खंय तरी आपली जबाबदारी विसरले आनी ताका लागून हे अशी परिस्थिती आयज आमच्या लोकांचेर उद्भवलेली आसता. आनी ताका लागून आमच्या आमदाराक एक सांगूंक सोदता हांव आनी तेच्या कडेन मागणी करता, तुजे प्रायोरिटी बाकीचे जर कितें आहा जाल्यार ते प्रायोरिटी मातशे सायडीक दवर आनी हेचेर प्रायोरिटीन मातसो लक्ष घाल, जेणे करून लोकांचो दुवो तुका मेळटलो आनी लोकूय तुका लोकांचे आशिर्वादूय मेळटले. नाजाल्यार येयल्ले गेल्लो हांगासून जेन्ना वता तेन्ना एक तर सरकारी अधिकाऱ्यांक ते शिवेशाप दिता, आमदाराक शिवेशाप दिता, आमकांय ते आयकुपाक बरें दिसना. तेन्ना ह्या शिवेशाप जर तुका नाका जर जाल्यार खंय तरी प्रायोरिटीचेर हे मातसो लक्ष दी आनी ही मातशी कामां करून घे. हांव काँग्रेस पक्षाच्या वतीन उलयतां हांगा की आयज आमकां असो एक प्रसंग पळोवपाचो पडलो की ह्या रस्त्याची दुर्दशा बघून आमकां खरेंच वायट दिसलें. म्हाका एक सरकाराक सांगूंक दिसता की एखाद्या टायमार तुमचे 1-2 इव्हेंट कमी करा, पूण ह्या लोकांचे गरजो आहा ते पयले करा, जेणे करून लोक तरी सुख समाधान खंय तरी येतलो. आज दिवाळी आहा, दिवाळे कडेन न जाणा काय तरी
न जाणा वायट बरा काहीतरी घडला जाल्यार कोणाक जबाबदार धरपाचो, लोकप्रतिनिधीक धरपाचो की ह्या PWD खात्याक धरपाचो? तेन्ना हांव बेगींतल्या बेगीन इतली मागणी करता की PWD मिनिस्टरान आनी आमच्या आमदारान प्रवीण आर्लेकरान हेच्या जातीशी लक्ष घालून ह्या रस्त्याचे ताबडतोब काम करपाचे ही मागणी करता. ना जाल्यार आमी हांगा रस्ता रोको आंदोलन हांगा करतले इतकी शिटकावणी आमी फक्त डिपार्टमेंटाक आनी आमच्या प्रवीण आर्लेकर आमदाराक सांगूंक सोदता. बस. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मेर्शे वाडी शेतात एक सिवरेजीचो टँकर खाली करताना थळावो सरपंच आणि पंच वांगड्यान धाड घालून रंगे हात धरिल्लो. एक घडणुकेची कागाळ नोंद केला. फुडलो तपास चालू आसा. शेतकार मेहनत करून शेतां रोयतात. सरकार आपलो शेतकऱ्यांक पुराय तेंको आशिल्ल्याचे धोल बडयतात. हवामानात जावपी बदल जायते फावट शेती वेवसायाक परिणाम करतात. पूण मनीसूच केन्ना केन्ना लोकांच्या जिवाकडेन खेळपी सरकशी करताना दिश्टी पडटात. थळावो सरपंच आनी पंच वांगड्यान धाड घालून रंगे हात धरिल्लो सिवरेजीचो टँकर ही एक म्हत्वाची गजाल जावन रावला. ह्या घडणुकेची कागाळ नोंद केला आनी फुडलो तपास चालू आसा. SP नितीन वालसानान माहिती दिल्या. पळयात पुराय बातमी. Old Goa Police Station has taken cognizance. हमने relevant sections of IPC and other sections of law we have registered and we have apprehended the accused and based on whatever the law mandates we will take necessary legal action. So FIR has been already registered. मंगळारा रातीकडेन मेर्शे वाडी शेतात एक सिवरेजीचो टँकर खाली करताना थळावो सरपंच आनी पंच वांगड्यान धाड घालून रंगे हात धरलो. हे अशेंच चलत रावल्यार पुराय गांव काबार जावपाचो भंय पंचायतीन उक्तायला. ते भायर असल्यो गजाली आमी खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी सरपंचान दिल्या. सगळे सगळ्याचे जसे हांगा टँकर खाली जाता आमकां कंप्लेंट हांगा वास पळय हांगा पडला गाडी पडली हांगा आनी तांच्यांनी वेवस्थीत हांगा तांचे रॅम्प केला. हांगा तो टँकर लायता. हो टँकर खाली जालो अर्द वरान दुसरो टँकर येता. अर्द वरान अशें रातचे 1 पर्यंत चालूच आसता. काल रातचे 9:30 स्टार्ट जाल्लेले 1:30 जायसर आमी हांगासर रावन पळयला कितके टँकर येता कोण इनवॉल्ड आहा कित्याक खबर ना. पूण तो टँकर हांगा आमी आज रावले हांगा पळोवपाक पूण जाता न्ही तो धरला. तो टँकर हांगा आहा ड्रायव्हर आहलो कोण करता थंय आहलो. व्हिडिओ काडले आमी सगळ्यांचे आनी ते कशें ते गाडी खाली करता ते आमी सगळ्यांक काडले आहा. ते सगळे व्हिडिओ ते कॅप्चर जाले. हो ट्रक एक हो खाली जालो तेका दुसरो येतलो तो लायनीन ते टँकर लागलेले आहा थंय ते. आनी हे पळय सगळे हांगा टँकर हांगा भितर ह्या शेतान आमच्या खाली येता. हे आमी सगळे सेल्स आहात रिपोर्टरांनी हांगा सगळ्यांक आपयल्या कारण हे आतां सामकें सिरियस एक्शन घेवन हांचेर ते चावी बिबी काडून घेतली आधी त्यामुळे ताजेर सिरियस एक्शन जाता. ड्रायव्हर आहलो व्हिडिओ बीन चालू आहा ताका पळयला. ड्रायव्हर आहलो क्लिनर एकटो आहलो आनी ते हांगा एक्टिविटी चालू आसली. ते फुडें आसतलो. तुम्ही गाडी सोडू नका. आम्ही येतलो आता ना 7:30 तरी हांव येतलो कळलो. आनी हांव पियाक सांगलो हांव पियाक फोन येता पियाक फोन घेना म्हजो फोन ताका सांगता. आता नेक्स्ट टायम नाका रे हे तुम्ही केला पळय नाटकां ही ना नेक्स्ट टायम नाका. तुम्ही चिंतपाक जाय आसलें कोणाच्या गांवान कोणाच्या विलेजीन ते उडयत आसतना ह्या गांवान आमी इतके सुद्दां आमच्या प्लांटाचो घाणी मारता. गाडी मारना ना गाडी अनहायजिनीक आहे फाल्यां हेल्थाक बाबा तुमकां कापासता आनी डेअरिंग कितली रे बाबा हे करपाचें. खंयच्या तारीखाचेर तुमी अशें करता. पयशा खातीर तुमी कितेंय करता. पयशा खातीर गांव उडयता तुमी. एक गाडी न्हय हय कमीत कमी 15 गाडी सिव्हिल सेक्रेटरी टँकराक थंय ऑलरेडी ते घेता. हांगासर एक खाली करता सारकें मरे थंय रावता खाली करता तुमी. पूण हे तांकां पयशे चड जोडपाक जाय म्हणजे हांगा काडपाक जाता. वास पळय कसलो मारता हांगा. एक म्हयनो जाला आमची सॉरी बी काय ना म्हाका सॉरी बी काय लागना. कोणी जावं म्हजो स्वता फ्रेंड म्हजो भाव पसून मागणी करता लागले न्ही हांव भितर वचो ना 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 गाडी वापरचे प्रोसिजर ना. तुम्ही तर नेक्स्ट टाइम ना रे तू म्हाका साहेबाची गाडी व्हर प्रोसिजर कितें आसा तुमचो कर आनी ते कोण पात्रां बित्रां खाता आफय कोणाक आयक साहेब आयक आनी कोण हे करून घेता हांगा हातून इनवॉल्व बाकीचे कोण आसतले ते हांव फाल्यां पिआय कडेन उलयतलो. हांव आतां सीएमाक हांगा पसून फोन मारलो आतां ताका सांगपाक स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय म्हणून.
आनी ताका म्हाका तुमी एक्शन तुमी कितें आहा तें तुमी इनिशिएट करा ताजेर कितें आहा गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. गोंयांत फामाद आशिल्ले नावेली वाठारांतले रुजाय सायबिणीचे फेस्त बुधवारा लोकांच्या उपस्थितीत व्हडा उमेदीन मनयले. पळयात. आमच्या कुटुंबाचेर सगळ्या आमच्या बेरोजगारांचेर सकाळी माउंट कार्मेल चॅपला सावन नावेलच्या अवर लेडी ऑफ रोजरी इगर्जे मेरेन पारंपारीक मिरवणूक काडून नोवेनांक सुरवात जाली. नोवेना वेळार पयल्या मिसाच्या आदी सकाळी आनी मागीर परत सांज वेळार नोवेनाच्या मिसाच्या पयली रोजरी करपाक व्हडा संख्येन लोक इगर्जेत येतात. उपरांत हे फेस्त धार्मीक रितीन व्हडा उमेदीन मनयतात. फेस्ताच्या दिसा सगळ्या धर्माचे लोक एकठांय येवन सायबिणीचे बेसांव घेवपाक उपाट गर्दी करतात. आयज हे देवाचे सांतोरतेची आमी मोडप करता. देवाची सांतोरती मनीसपणाची सांतोरती आमची आवय ती. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार 2023ची उलटी गिनती सुरू जाल्ल्यान वर्ल्ड एथलेटिक्सान दादल्याच्या वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ द इयर पुरस्कारा खातीर 5 फायनलिस्टांची घोशणा केल्या. सध्याचो ऑलिंपिक चॅम्पियन नीरज चोपडा भालो उडोवपी संवसारीक एथलेटिक्स सर्तीत भांगरा पदक जिखून चीनांतल्या हांगझू हांगा जाल्ल्या आशिया खेळा सर्तीत आपले खिताब राखून निमणे वळेरीत पावला. संवसारीक खेळगडे 11 डिसेंबराक संवसारीक एथलेटिक्स प्लॅटफॉर्माचेर जाहीर जातले. संवसारीक खेळगड्यांची सगळ्या स खंडांतले प्रतिनिधी आशिल्ल्या खेळगड्या तज्ञांच्या आंतरराष्ट्रीय पॅनलान वेचून काडिल्ल्या 11 खेळगड्यांची निमानी वळेरी वेचून काडटात. नीरजान 2023 वर्साच्या दादल्यांच्या वर्साचो संवसारीक खेळगडो म्हूण अमेरिकन शॉटपुटर रायन क्राउझर, स्वीडिश पॉल वॉल्टर मॉन्टो डुप्लांटिस, केनियाचो मॅरेथॉन धांवपी कॅल्विन किप्टम आणि अमेरिकन धांवपी नोवा लायल्स हांचे कडेन खर सर्त जातली. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी सानिका नागवेकार. तापमान सुके उरिल्ल्यान दिसाच्या वेळार सौम्य तापमानाची अपेक्षा आमी करूं येता. राती कडेन तापमानात काय बदल जावपाची शक्यताय ना. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. फुडले कांय दीस हवामान बरेच स्थिर उरपाचे आसा. परतून सकाळी आनी सांज वेळा कांय कडेन धुके पडटले. देखून प्रवाशांक खातीर हवामान विभागान सादुरतायेचो सल्लो दिला.
चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आसतले, जाल्यार उणे तापमान 24 मेरेन उरतले, पूण धुक्याच्या कारणाक लागून राती चड थंड जावपाक शकता. ह्या सप्तकांत हवामान सुकें आसतले, हवामान खात्याचो अदमास. फुडल्या 5 दिसां खातीर हवामानाचो अलर्ट जारी ना. बेरेस्तारा सकाळी कांय सुवातांनी धुकें. दिसभर मळब नितळ उरतले. बेरेस्तारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 23 डिग्री सेल्सियस. गोंय लागसार बोट धन्यांक खर दर्याची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चायच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.